तळेश्वराक नमन करता। गोंय राज्याच्या जलस्रोत खात्याच्या मार्फत हांगासर एका रिटर्निंग वॉलाचे बांदकामाचो शुभारंभ हांगासर जालो आनी ह्या समाजाचेर आमच्या बरोबर उपस्थित आहात महेश सरपंच असेल त्यातून कारबोडकर उपसरपंच सुफला चोपडेकर सगळे इतर पंच सदस्य आणि हांगासले ग्रामस्थ। ह्या रिटर्निंग वॉलाचे खरोखरच गरज आसली। आमी कोलॅप्स जाल्लेली हांगासर वॉल पळोवंक शकता। हे जे कोलॅप्स जाल्लो वॉल आहा ताका रिटेन करपाक जाय पूण हेची गरज आमकां ह्या ग्रामस्थांनी सांगलेलें आनी ही गरज भागयता आसतना आमचे जलस्रोत खात्यान फुडाकार घेवन आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP नायक पोकळे विनोद भंडारी शिरोडकर ह्या सगळ्यांनी आमकां मदत केली आनी हे काम मंजूर करून हाडलें। म्हणून आयज हांव आमचे जलस्रोत खात्याचे मंत्री माननीय सुभाष शिरोडकर यांचे बी आभार मानता। तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी ह्या कामाक आर्थीक सहाय्य दिले म्हणून त्यांचे बी आभार मानता। हो जो पठार आसा म्हणजे ज्या जाग्यार वचून आमचो हांगासर ह्या तळ्याचो उगम स्थान हे म्हणजे हांगासून उदक जे सगळें आहा ते मये गांवा खातीर वयता आनी शेती बागायती ह्या उदकाचे वचून पिकता। म्हणून हो आमकां पठार जो आहा तो वेवस्थीत मेंटेन करून दवरपाक जाय। हांगासर जे कोलॅप्स जाल्ल्यो भिंती आहा कोलॅप्स जाता त्यो राखपाक लागून आमी हे करपाक घेतलेले आसा। तेच्या नंतर आनीक एका म्हयन्यान म्हणजे आतां तेजें टेंडर जाल्लेलें आहा ह्या पूर्ण बांदाचे डागडुगी म्हणजे तेजे RCC रिएनफोर्समेंट हे परत जावपाचें आहा। ह्या बांदाचे ₹3.25 कोटी मोडून ह्या सबंद बांदाचे डागडुगी जावपाचें आसा, रिनोवेशन जावपाचें आहा। तशेंच देवळा फाटसून आमकां एक वॉकिंग ट्रॅक आमी प्लॅन केल्लो आहा तोय बी ह्या कामा भितरूच इन्क्लूड केल्लो आसतलो आनी बाकीचे लायटिंग वर्क अशें ह्या कामाचो शुभारंभ आसतलो। पण तुताक ह्या कामाचो आतां शुभारंभ करता आसतना खूब आनंद जाता आनी शेतकाऱ्यांक हेजो लाभ जावचो म्हणून हे काम जे घेतलेलें आहा ताचो आयज हांगासर शुभारंभ जाता। म्हजें नांव विद्यानंद शंकर कारबोडकर, हांव मये गांवचो सरपंच। म्हणजे लोकांची सगळी मागणी आसली कितलीशींच वर्सां जाली ही झाडां बांदून दिवची म्हणून ती तेंची आमी सरकारा कडेन मागणी केली आनी अर्ज केलो आनी ते फुडाकार घेवन आमदारान काम फास्ट केलें। एका म्हयन्याच्या आत काम जालें फास्ट। हांव यशवंत नवसो कारबाटकर। आज हे जे कामाचे आमदार येवन उद्घाटन केल्लें आसा ते देऊस भटवाडीन पडटा आनी मये लेखातून 300 लोक कुळागराकार आसा सकयल लांब आनी हो पाट 800 मीटर लांब आसा। तर ह्या पाटाक संबंदीत जवळ जवळ 300 लोक कुळागर करता। आतां ह्या कामाचें तुमकां कशें कित्या खातीर जालें तें सांगता। पोर्तुगीज टायमार हे शिमिटाचे बांद गेटी बिटी असलें कांय नासलेलें म्हणटो ह्या लागीं पडटा त्या कुळागरांतली सगळी माती व्हरून ते लोक तळ्याक बांद उदीक आडयताले आनी मागीर शिंपण्याचो टायम जालो काय पाटाक व्हरताले आनी दर वर्सा 2-3-4 ट्रक माती ताका कामाक उपकारतले आनी मागीर ती पावसान व्हांवन वयताली। अशें करून करून आदी आमी जावच्या पयलींची पासून खबर ही आनी हो जागो सगळो खाली जालो। आमकां आतां कितें तेन्ना किंमत नासली। आतां आमकां दिसलें की ह्या जाग्याचो आमी कितें जर उपयोग करीत जाल्यार आमी हेका सरकाराक कळयलें सगळ्याच्या ह्या तडीच्या कुळागरां खातीर ही माती आमची खाली जाल्ली आसा सगळी। आतां आमी ती जर भरून काडली जाल्यार सगळी माती पाटान वयतली आनी ही माती सगळी खाली जाल्यार ती आमकां लेवल करून दिवची। आमकां तेजो झाडां फाटल्यान बरी आहा ताका झाडां लायल्या झाडां लायल्यात आमी फुडें हाडटले सगळे आनी सरकाराची कितें स्कीम आसा जाल्यार आमकां हेजो उपयोग करून दिवचो असो आमी अर्ज केल्लो। त्या अर्जाक संबंदीत धरून आमकां पास जाले। आमी सरकाराचे उपकार आसा, पंचायतीचे उपकार आसा, आमदाराचे उपकार मानता आनी हेजो सगळ्यांक ह्या तडीक फायदो जातलो।